कळतली कशी दिसता तुमकां? पण म्हाका दिसता ही आतां 5वी डेथ इन बिट्स पिलानी. अ प्रिमियम इन्स्टिट्यूट इज नोन फॉर इन इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. हे पयली गजाल म्हणल्यार हे सामकें सिरियस हें जाला. कितें जीव दिला मेला किंवा ड्रग्स सोडटाले हो विशय वेगळो, पूण 5 डेथ जाल्या उपरांतूय प्रॉबेबली सरकार खंय ना खंय तरी इन्स्टिट्यूटाक वाचोवपा खातीर हें करता, सांगता की कमिटी करतलो म्हणून. चीफ मिनिस्टरान आमच्या सांगिल्लें की कमिटी करतलो म्हणून. आनी अशें फाटले 3-4 डेथ जाल्यार तेन्नाय सांगिल्लें तांणी कमिटी करतलो म्हणून. आतां त्यो कमिटी खंयच्यो, तांणी कितें केलें आनी कितें जालें हें कोणाक खबर, आनी चीफ मिनिस्टराकूच प्रॉबेबली खबर आसतलें. पूण ही 5वी डेथ, जाचेर पयलो स्टेटमेंट आयलो की ही डायड ड्यू टू सफोकेशन, दॅट इज एस्फिक्सेशन ड्यू टू वॉमिटींग म्हणून, म्हणजे रिगर्जिटेट जाता आनी स्वास बंद जालो म्हणून. पूण आज GMCचो जेन्ना रिपोर्ट येता तातूंत सांगता की ते 3 तरेचे ड्रग्स ताच्या पोटान मेळ्ळा म्हणून. हे ड्रग्स ताचे कडेन पावले कशे, हे ड्रग्स ताचे कडेन कोणी पावयले, ड्रग्स युनिवर्सिटीच्या कॅम्पसान पावले कशे, हो सगळो विशयाचेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. आनी लॉ एंड ऑर्डर मशिनरी जी गोंयांत आज फेल जाल्या ताचेर एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. कारण खंय ना खंय तरी क्रायम ब्रांचाचो हांव फेलियर मानता, पुलिसिंगाचो फेलियर मानता, चीफ मिनिस्टराचो हातूंत फेलियर मानता, कारण क्रायम ब्रांच आनी होम डिपार्टमेंटाच्या अंडर आसा. म्हाका दिसता फाटलीं 2 वर्सां जालीं सांगता, आमचे आम आदमी पार्टी पक्षाचे मनीसूय 2 वर्सां सांगता की ड्रग्स हो जो आसा मॅनेज जायत आसा गोंयांत. ड्रग्साचो मॅनेज इतलो वाडला की तो आतां पयलीं तर बीच बेल्टार नाशिल्लो तो आतां सिटीन पावला, कॉलेजींतल्या भुरग्यां कडेन पावला. यंगस्टर्स आर इंडल्जींग इन टू ड्रग एब्यूज. आनी हे पुलिसांक कळना, हो मोठो प्रश्न आसा. हांव एक सिंपल गजाल सांगता, आनी आमकां जी म्हायती आसा त्या प्रमाणे सांताक्रुजा सारक्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुद्दां जे पयलीं ड्रग्स विकताले, खंय ना खंय तरी पुलिसांकूय ते खबर आसा, तांकां हप्ते वताले. तांणी धंदे बंद केल्या उपरांत पुलिसांनीच तांकां सांगलें एक तर तुमी धंदे स्टार्ट करा, हप्ते पावया, किंवा ना जाल्यार आमी तुमकां भितर उडयतले म्हणून फेक केसींनी. नाव हे खंय ना खंय तरी वेन आय एम मेकिंग दीस स्टेटमेंट आय नो वेर इट इज कमींग फ्रॉम. So if I am called for investigation, I will tell the department also where it is coming from. पण खंय ना खंय तरी आज क्रायम ब्रांच आनी पुलिसाचे फेलियर हाका रिस्पॉन्सिबल आसा अशें म्हाका दिसता. कारण पणजे सारक्या गांवांनी, पणजे सारक्या शहरान जेन्ना ड्रग्स विकते वता, कॉलेजाच्या कॅम्पसान ड्रग्स पावता, इट इज समथींग व्हेरी सिरियस. ते ड्रग्स जर इवन देवर मेडिकेशन, देन शेड्यूल H जो ड्रग आसा तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन विकपाक जायना. आनी तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जर कोणी विकला जाल्यार बॅच नंबराच्यान ते सगळे ताजे बॅकग्रावंड चॅक करून ते बॅच नंबराचेर तो खंय गेल्लो, खंय विकिल्लो हें फायंड आवट करपाक जाता. आज गोंयांत फार्मसी इतले वाडल्या, म्हाका दिसता इन द कॉम्पिटिशन फॉर सेलिंग प्रोडक्ट्स दे मायट बी डिस्पेन्सिंग ड्रग्स ऑल्सो वीच आर शेड्यूल्ड ड्रग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. कारण एका आतां पणजे सारक्या ते शहरान एकाच जाग्याचेर 5-5 फार्मसी, सगळ्यो भायल्यो गोंयकारांच्यो फार्मसी बंद जावपाक लागल्या, कारण दे कॅनॉट कोप अप विथ दीस फार्मसीज. बट इज दॅट ऑल्सो वन ऑफ द रिजन्स वाय दीस शेड्यूल्ड ड्रग्स वीच कॅन बी यूज्ड एज ड्रग्स फॉर द पर्पज ऑफ हे, म्हणजे एक नशा करपा खातीरूय त्या ड्रग्सांचो वापर जाता. स्लिपींग टॅबलेट आसूं किंवा बाकीच्यो ज्यो टॅबलेट्स आसा त्यो दॅट कॅन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ ड्रग. So is this abuse happening because there is a failure of administration? हो मोठो प्रश्न आसा. पोलिसूच न्हय बट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशनूय आनी म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी फायंड आवट करचें पडटलें की आनी चॅक करचें पडटलें फार्मासिस्टांचूय आनी फार्मसींकूय की वेदर दे आर डिस्पेन्सिंग ड्रग्स विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर्स, इफ दॅट कायंड ऑफ अ ड्रग वॉज फावंड इन द बॉडी ऑफ दॅट यंग बॉय हू लॉस्ट हीज लायफ. पूण अजून म्हाका दिसता सरकारान इमिजिएटली एक्शन घेवपाची गरज आसा. चीफ मिनिस्टरान हातूंत इंटरव्यून करपाक जाय. आनी जी कमिटी तो म्हणटा ताणें बसयल्ली म्हणून ती कमिटी कोण, ताजे कोण मेंबर्स आशिल्ले तें डिस्क्लोज करपाक जाय, तांची नांवांय आमकां कळपाक जाय. वेदर देवर एनी डॉक्टर्स ऑन दॅट, वेदर देवर एनी इन्वेस्टिगेटर्स ऑन दॅट कमिटी, वॉट इज द फायंडींग, वॉट इज द प्रोग्रेस दॅट दे हॅव डन फॉर लास्ट 4th डेथ वीच हॅड ऑकर इन बिट्सपिल. आनी आतां ही 5वी डेथ जाल्या उपरांतूय जेन्ना तूं कॅज्युअल स्टेटमेंट करता चीफ मिनिस्टर, इज बिकम व्हेरी कॅज्युअल विथ दीस. म्हणजे ड्रग्स हो विशय जेन्ना उलयता तेन्ना ताका सिरियसनेसूच ना कशें दिसता आमकां खंय ना खंय तरी. आनी दॅट इज वाय वेन इज टॉकिंग अबाउट कमिटीज आय डोंट ट्रस्ट दीस स्टेटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर. कारण आज 5वो भुरग्यान आपलें लायफ वगडायलां. इट कूड बी डिप्रेशन, इट कूड बी एनीथींग, बट वाय in a premium institute young children, young boys, young girls are going into depression is something that needs to be investigated, and has to be a proper formula for finding out what is the reason. आणि हे सगळं करतलो जाल्यार सरकारान ती जबाबदारी घेवची पडटली. यू कॅनॉट जस्ट अपॉइंट कमिटीज अँड फॉरगेट अबाउट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.